जिणेच्या पयणार तीन तेर सबार रितीन मनशाक उपकाराक पडटा. ताजे सांगाता कोणा लागीं विचारल्यार एक उपकारा पडची मोलादीक वस्तू खंयची गी म्हळ्यार जाप जावन आसा संगीत. कारण जावन आसा सोंपें, मतेक समाधान दिता. 5 रुपयाची लोहां एका उज्यान करगोवन एका रितीची इमाज या चित्रण येवचे बरी कारण जातात. जल्मून मातयेक शिरवोवच्या पयले मनीस संगीताच्या मोगार पडताच आनी पडजस, कित्याक तसली एक तांतीक मेळानांतली सकत तातूंत आट आपून आसा. हे मतीन दवरून दायजी वर्ल्ड 24/7 टीव्हीन सुरवात केल्लें उस्तल्यांतलें उस्तलें कार्य जावन आसा दोरेमिफा. ह्या कार्याक तुमकां सुमेस्तांग जुडनोरोनाचो मोगाचो स्वागत. तो जिवांत शिरपुटो, ताळ्यांत धाटो मोठो, वर्णन केलें तर सांगूंक असाध्य. हांव म्हणटां ताजी सैरीक खंडीत संगिता कडेन जाला म्हळ्यार नावाल जावचें ना. तो आसले कडेन संगीत ताचो पाटलाव करीत वेता. कोंकणींत आसल्या बऱ्यांतल्या बऱ्या श्रेश्ठ संगीतकाराच्या स्थानार तो आसा. मतीन चुरूक तितलोच सुडसुडीत. सबार काजारा सोबाणा नाचपा आंगणांनी ताच्या उडत्या पदांनी सबारांची पेंगडां ताणें हालयल्यान दलयल्यान आनी ताचो मादूर ताळो सबारांक दादोशी करूंक शकला. तो जावन आसा कॉर्डेल इगर्जेच्या सुत्तुरान वाडुल्लो. देवस्तुतेंत आपली वर्ती देणगी दिल्लो. कोंकणी संगीत संवसारांत किशोर कुमार म्हूण नांवाडलेलो बहुमुखी प्रतिभान्वीत मानेस्त रॉनी क्रास्ता कॉर्डेल, तुका ह्या दोरेमिफा कार्याक मोगाचो स्वागत. देव बरें करूं जूड तुका. दायजी टीव्ही विक्षण करच्या सर म्हज्या कोंकणी परजेक म्हजो रॉनी क्रास्ताचो खालतो तशेंच मोगाचो प्रणाम. मेविसा ख्यातेचो रॉनी क्रास्ता कोंकणी संवसारांत परजळिल्लें एक दायज जावन आसा. ताणें केल्ल्या वावराक प्रशस्ती पुरस्कार ताका लाबोंक ना जावंक पुरो, पूण ताणें खऱ्या मनान आनी मोगान कोंकणीची सेवा केल्या म्हणलें खरें सच जावन आसा. ताच्या तरणाटपणार कोंकणी नाटक सभेन आसा केल्ल्या संगीत स्पर्धांनी एकोडे, दोडे आनी जम्या गायनांनी इनामां आपणायल्यान. ताजी पुडलोत कोवळी मेविसा कोंकणी लोकांक ताणें अर्पण केल्या आनी लोकांक दादोशी करूंक शकल्या. लगभग 50 वयर ताणें पदां रचल्यांत 8 संगीत सांजो येदोळूच ताणें सादर केल्यात. तो एक नट, नाटकिस्त, निर्देशक, संगीत तरबेतदार, वरेणार जावन वावर दिता आनी दिते आसा. असल्या सबार देण्यांनी भरलेलो एक अपुरबायचो संगीतकार मानेस्त रॉनी क्रास्ता, तुका दायजी वर्ल्ड टीव्हीच्या तर्फेन आनी सांगातच सक्कड कोंकणी लोकांच्या तर्फेन तुका हांव बरें मागतां आनी बरें आशेतां. देव बरें करूं जूड. रॉनी, तुजे सांगाता हांगासर आतां हांव संवाद सुरू करतां. खंडीत. तयार आसाय? खंडीत. तुज्या बाळपणा विशीं आमच्या विक्षकांक गेल्लें सांगशी की? कॉर्डेलच्या कुलशेखरांत म्हजो जल्म जाल्लो. म्हज्या आवय बापायक आमी 6 जाणां भुरगीं, 4 जाणां चेडवां भुरगीं तशेंच 2 जाण चेडके. म्हजी आवय बापूय जीं आसात देवादीन फ्रांसीस क्रास्ता तशेंच देवादीन एफ्रोजीन क्रास्ता. रॉनी, तूं संगीतांत कसो रिगलोय तूं? 4थ्या क्लासींत हांव शिकून आसतना म्हज्या टिचरीन म्हजें तें संगिताचें देणें आसा म्हणलें तिणें सोदून काडलें. त्या नंतर तिणें म्हाका मस्त पाठिंबो दिलो, प्रोत्साह दिलो आनी त्या नंतर हांव संगिताच्या हर एक क्षेत्रांनी हंत हंतांनी हांव वयर आयलो म्हूण सांगता. न्हय, संगीतांत तुवें कसली तरबेती या शिकाप तुवें जोडलां गी? ना, संगिताची तरबेती हांवें येदोळ जोडूंक ना. संगीत म्हज्या रक्ताच्या खनाखनांनी देवान तें म्हाका दिलां म्हणून म्हाका भोगप. कोवळेंत पयलें गावंक तुका अवकाश कोणें दिल्लो आनी तो तुजो अनुभव कसो आसलो? मेल्विन पेरीस कोंकणी क्षेत्रांत एक महान कलाविद आनी एक महान व्यक्ती. ताच्या जीवन पावन म्हळ्यार भक्तीक कोवळेन म्हाका ताणें पयलो अवकाश करून दिलो. त्या खातीर हांव ताका म्हज्या जिणेच्या हर एका मेटांनी ताका ऋणी जावन आसा आनी ताका देव बरें करूं म्हणटा.
आनी तुजो तो अनुभव कसो आसलो तो त्या दीस? पयलीं हांव कॅलिकट तें रेकॉर्डिंग जावन आसलें आनी कॅलिकटाक हांव पावलो. त्या नंतर रेकॉर्डिंग सुरू जाताना तो एक अनुभव दुसरोच. आतांचे बरी टॅक्निकल आतां मस्तू इम्प्रुवमेंटान पुरो जालां, पूण पयलींचे बरी तशें ताका तें इम्प्रुवमेंट तितलें नासलें. पूण आमकां मेळ्ळ्या त्या सवलतेंत आमी तें बरें दिवंक प्रयत्न केला. तूं पयलें येता आसतना खंय भिरांत म्हणी बगुल्लो की एक व्हडलो कलाकार ताच्या मुखार गावचें म्हणटा आसतना कशें भिरांत म्हणी दिसली की तुका? भिरांत म्हणलें म्हाका नासलें, पूण एक महान कलाविदाच्या एका कवळेंत हांव गायता म्हणटाना म्हाका एक व्हडतो अभिमान आसलो. तो अभिमान असो आनी तो प्रोत्साह असो ती उतरां म्हाका धैर्य दिवंक शकलीं. जावन भोव बरें, खुशी जाली तुजी ती जाणवायची उतरां आयकून. तूं साबार नर्सांक तरबेती दिताय म्हणून हांवें आयकलां वेगी. तशें 1990 आनी 9 इसवेंत आतेना हॉस्पिटलांत ताणें सगळें वर्स जळकातलो केरोनी. थंय काल तरबेती दितालो सगळ्या वर्स. जुडो तरबेती म्हणटाना ताका थोडे चिंतापू हर एकल्याच्या मतींत वेगवेगळें आसता. पूण हांव तरबेती दिवंक येतालो तशेंच पिडेस्तांची सेवा करच्या निबानी तें वतालो. वय गे, हांवें आयकलां तुवें तरबेती दिवच्या निबान वचून एक बरी करून गरी घाल्ली गई थंय सिरकाल्ली गे मासली तुजी? न्ही, तरबेती दितना गरी घाल्ली तें नीज. तरी देवान म्हज्या जिवितांत खंय घडीत आसा थंय ओडीत आसा म्हणटात. तशें देवान म्हज्या जिवितांत भोवशे म्हज्या कुशीची बोर थंय सर्त आसा म्हणून देवान म्हाका ती एक वाट दाखयली म्हणून हांव चिंता. रोनी हांव चिंता तूं इल्लो वांजेल इल्लो चड वाचताय की म्हूण, कित्याक तूं दिवस तूं तें नासाय आनी इल्लोसो वांजेल चड वाचले रे म्हाका भोगता. वांजेल वाचता या ना म्हणलें सवाल न्ही, पूण देवाचे विशयेंत म्हाका मस्त पातीन आसा. कित्याक म्हळ्यार आज हांव ह्या संगीत क्षेत्रांत बऱ्या तरान वयर येवंक कारण तो म्हजो रचणार. खंडीत खंडीत. तुज्या कुटुंबाच्या विशीं आनी तुज्या भुरग्याच्या विशीं इल्लें आमच्या विक्षकांक सांग रोनी. मेटिल्डा जेसिंता क्रास्ता म्हजी मोगाची पतीन. तशेंच देवान म्हाका एक अपुर्बायेचें एक अंजाळ बाळ फावो केलां आनी तें आसा रिशेल मेल्बा क्रास्ता. आतां कितल्यांत आसा तें? आतां तें दुसरे क्लासींत शिकप करून आसा. तीं पदां म्हणटा की? हां, म्हजे बरी ताका एक पदांत आसक्त आसा, पूण पदां कशें गायता की तशें ताका डान्सान ती भोव उमेद आसा. रोनी, तुवें लिखिल्ल्या पदां पैकी मैविसा बारी एक सुपरहीट पद देखून आतां तुवें हें पद गावन आमच्या विक्षकांक दादोशी करीजे म्हणून म्हजी विनंती आसा. सोदता म्हज्या दोळ्यांनी राखता ह्या हुमाळ्यांनी मेस्ता घडी हर एक तारांनी तूं जाताय म्हूण म्हजी राणी. व्हरत्या उमाळ्यान तुका सोदता हांव, गुंडावन दोळेत सगळ्यांनी. म्हज्या काळजाचेर कंसलां तुजेंच नांव, सागो तूं म्हजी राणी. व्हरत्या उमाळ्यान तुका सोदता हांव, गुंडावन दोळेत सगळ्यांनी. म्हज्या काळजाचेर कंसलां तुजेंच नांव, सागो तूं म्हजी राणी. मेविसा कुडींत भरल्या गो तुजीच आशा, हर एक घडी हांव सपनेत आसा, जावच्या तुजो त्या बागी दिसा. मेविसा कुडींत भरल्या गो तुजीच आशा, हर एक घडी हांव सपनेत आसा, जावच्या तुजो त्या बागी दिसा.
सटवी लिखताना सर्गी आज बोडव्यान भोरेला तुस मुन होकार चिंतून मन मुजे भरला संतोषान सांगू कशे कुडीचे हाल सटवी लिखताना सर्गी आज बोडव्यान भोरेला तुस मुन होकार चिंतून मन मुजे भरला संतोषान सांगू कशे कुडीचे हाल मेविसा उडीन भरल्या गो तुझीच आशा हर एक घडी हांव स्वप्नेत आसा जावचें तुजो त्या बागी दिसा सोरून ती हात तुझो बासयत म्हाका मोगोरो सांगात तो दिवून सेसनाक मुजो फुडार बांदया मी भोरो मुखार सोरून ती हात तुझो बासयत म्हाका मोगोरो सांगात तो दिवून सेसनाक मुजो फुडार बांदया मी भोरो मेविसा उडीन भरल्या गो तुझीच आशा हर एक घडी हांव स्वप्नेत आसा जावचें तुजो त्या भागी दिसा जावचें तुजो त्या भागी दिसा जावचें तुजो त्या भागी दिसा देव बरें करूं रॉनी क्रास्ता तुजें सोबीत मेविसा पोदू आमकां सगळ्यांकी दादोशी करूंक शकलें रॉनी तुजेर एक आपोद आसा केन्ना टेन्शन करनाका काय कालिंग म्हळ्यार तुमी थोड्या वर्सां आदीं गोवाक रेकॉर्डिंगाक गेल्ल्यात काय वय आनी थंयसर तुवें खाली थंड पिवन तुजो ताळो पडलो काय आनी रेकॉर्डिंगाक कालें भोंग जालें म्हणून हांवें आयकलां कितें जालें रॉनी हें ती खबर तुकाय म्हणल्या गे आमकां इल्लें कळटा संगीतकाराचे विशीं इल्लें कळोन येता थोडे फावटी जूड काणी बरयतना वा काणी सांगतना ताका मसालो घालना कितें कितें सांगता मागीर तें खंय खंय पावता वय खरी गजाल कितें गे म्हणल्यार हांव रेकॉर्डिंगाक पावला वेळार निजाय की हें एका कोंकणींतल्या व्हडल्या एका मानेस्ताचें रेकॉर्डिंग जावन आसलें त्याच्या की पयलें एका संगीत काजराच्या सोबनाक हांव गांवक घाटाक पावल्लो त्या दळा थंयसर हांवें 2-3 पदां भोव अपुर्बाचे तीन गायलीं हाय पिच्चर मागीरचें 4थें पद हांव गांवक वता आसतना म्हजे वोकल कॉर्ड्स कितें गे म्हाका प्रॉब्लम दिवंक सुरू केलें त्या नंतर म्हाका गांवक जालें ना तरी कार्य हांवें बऱ्या तरेन संपयलें आनी गांवाक पाटी आयलो मंगळुरांतल्या प्रख्यात डॉक्टर आमच्या ENT स्पेशलिस्टाक मेळ्ळो ताणें म्हजे तपासणी केली कितेंय प्रॉब्लम नामनालो तरी थाळ्यांत कितेंय जर तर मिस्टेक आसा तर तुवें डॉक्टर जयश्री देवीक मेळ्ळ्यार तुका तुज्या समस्याचें एक परिहार मेळात म्हणालो आनी डॉक्टर जयश्री देवीक मेळ्ळ्या वेळार म्हज्या ताळ्याच्या विशीं तेणें तपासणी केली आनी तपासणी करता आसतना म्हाका हाय रेंजाक गांवक मुखार सकचो ना म्हणलें तिणें तीर्प दिलें हांव भियेलो कावजेलो तरी म्हजें धैर्य सोडूंक ना ताच्या उपरांत त्या डॉक्टरान म्हाका थोडी एक्सरसायज दिली आनी ती एक्सरसायज तिणें कंटिन्यूस तुवें तें करन आसल्यार तुजो ताळो परत एका हंताक येत म्हणून तिणें म्हाका धैर्य दिलें तिच्या त्या थोड्या एक्सरसायजा वरवीं हांव हें म्हजो ताळो परत पाटी हाडूंक शकलो त्या दळात एका मानेस्ताची रेकॉर्डिंग तुवें सांगलें बरी पावलो आनी थंयसर रेकॉर्डिंग जाता आसतना ह्या एका समस्या वरवीं म्हज्या ताळ्याक थोडे प्रॉब्लम आयिल्ली पूण त्या संगीतकाराक हांवें तें तिळसूंक नासलें कित्याक म्हळ्यार त्या संगीतकारा विशीं म्हाका एक भोवर तो अभिमान आनी ताचे थंय इल्लेशें भिरांत म्हाका आसली तरी हांवें तें दाखोवंक ना आनी थंड पिवन आनी कितेंय इतर पाणी म्हळ्यार पिवन हांवें तें जाल्ली गजाल न्हय ही खरी गजाल रॉनी तुवें येदोळू लगभग कितल्या कोवळ्यांनी आनी सांगातच संगीत संजांनी तुवें गायलाय
लगभग 800 वयर कोंकणी तुळू कन्नड हिंदी व इतर भासांनी हांवें ताळो दिला. त्यानंतर संगीत सजाच्या विशयान हांवें सांगचें जाल्यार कोंकणींतले मलगडे कलाकार आसात. देवादेन विल्फेर मेंबर्साच्या एका नायटांत हांवें ताका सांगात दिल्लो. त्यानंतर मेल्विन पेरीस, क्लॉड, अँटोनी तोरो बॉम्बे, मॅक्सिम पिरेरा, तशें क्लॅरन्स आनी विल्सन ऑलिवेरा, हेनरी हांच्या साबार तरण्या तशेंच पोरण्या कलाकाराच्या संगीत सजांनी हांवें तांकां सांगात दिला. पूण तो इतलोच सांजो म्हणून म्हाका लेखाक दवरूंक जायना. आनी की नांवां गेल्यार थोडी आसात वय आसूंक पुरो. वय खंडीत. पूण हांवें आयकलां तुवें एका कोंकणी फिल्मांत नटन केलाय आनी पद गायलाय म्हणून. हें तुका कशें साद जालें आनी तो अवकाश कोणें दिल्लो रोनी तुका? एक दीस हांव एका कार्या निमती म्हज्या कार्यान मग्न जावन आसतना एक फोन आयले आनी ते फोन जेरोजो कंपनीच्या उल्हास सारस्किनाचे जावन आसले. ताणें म्हाका रिचर्ड कॅस्लिनोक म्हजी वळख करून दिल्ली. रिचर्ड कॅस्लिनो एक दीस ताच्या फिल्माच्या विशयांत उल्हासा कडेन उलोवन आसतना म्हाका एक अपुर्बायसो ताळो एक जाय, तातूंत कोंकणींतलो बरो सिंगर कोण आसा म्हूण ताणें ताचे कडेन विचारल्या वेळार ताणें रॉनी क्रस्ताचें म्हजें नांव ताणें सजेस्ट केलें. आनी रिचा बार म्हाका कॉल करून तुवें बेगीनच येवन म्हाका मेळ्ळा जाय, तुजे वेळ लागीं थोडें म्हाका उलोवंक आसा, कित्याक म्हळ्यार फिल्म काडचेर आसा, तातूंत म्हाका एक ताळो तुवें दिवंक आसा, तातूंत तुवें म्हाका येवन मेळ्ळा जें म्हणलें आनी ताका वचून मेळ्ळो. त्यानंतर ताणें म्हाका ताच्या फिल्माच्या काणयेच्या विशयान सांगलें. त्यानंतर थोडी लिरिक्स आनी मानेस्त लॉयड रेगोन, दिवंगत विल्फेर मेंबर्सान, मिक मॅक्सान हाका साहित्य बरयलां. म्हाका केवल एक पद आसलें, मिक मॅक्साचें एक पद गावंक म्हाका ताणें आपयलें. त्यानंतर हांवें तें गावन स्टुडियोंतल्यान भायर येतना परतून आनी 2 पदांक म्हाका ताणें अवकाश करून दिलो. हें कित्याक गी म्हळ्यार ती 2 पदां ऑलरेडी रेकॉर्ड जावन आसलीं. हांव थंयसर पावल्या वेळार तें रेकॉर्डिंगाचें क्वालिटी तितली बरी नासल्यान आमच्या रेकॉर्डिस्ट इंजिनियर हेमा म्हणून तिणें हांवें गायिल्ल्या पदा विशीं तिका एक बरें इम्प्रेस जायलें आनी त्या उपरांत रिचा बाग तिणें सजेस्ट केलें हें परतून आमी तें कालें सामा करच्या बदलाक रॉनी क्रस्ट सांगत आसा. मागीर म्हजे वाट डॉक्टर राधिका तशेंच सिंधू म्हणून एक दोगांनी म्हजे वाट सिंग बरी तालंतवंत गावपी ती. तशें ती कशें तें आसलीं देखून ताणें म्हळें तो आसा जाल्यार तुमी ताचे कडेन तें गायन टेक करून घेया म्हणून. तशें जाल्यार म्हाका ती परतून 2 पदां म्हज्या नशिबान म्हाका गावंक मेळ्ळी म्हणून हांव चिंता. संतोशाची गजाल. खंडीत. मुखलें पद आसा बोव वाजलें तें जावन आसा गोडाची सन्नां. उतरां आसात मानेस्त सैमन रस्किना आंजेलोर आनी ताळो बसयला मानेस्त जेबी रस्किना आंजेलोर. हें पद आतां आमी आयकुया. ऐका तुमी बऱ्या भाशेन सांगता तुमकां खबर जबर पारपोट आसलोलो म्हज्या भुरग्यापोना. गांव म्हजो कुर्सा गुड्यार बेंदूर नातूर पदुवार. गांवार म्हाका वळखतात हांव मुंबयकार म्हणल्यार. 12 वर्सांचो भुरगो हांव आसतना भुरगे कामताले म्हजें नांव काडटाना. म्हाका आदार मेळूंक ना देखून इस्कूल शिकूंक ना. पूण माथ्यार कान घेवन विकतालो हांव गोडाची सन्नां. म्हाका आदार मेळूंक ना देखून इस्कूल शिकूंक ना. पूण माथ्यार कान घेवन विकतालो हांव गोडाची सन्नां. जॉनी कुर्सा लागसो बंबई तावून आयलो. पोटकार्दां पळोवन तासो हांवें पिशार पडलो.
मोतीन चिंतले बंबई वसू हांवी साहेब जातोलो तशेंच मायकोबार नासतना हांव बंबई पळोवन रावलो काम सोदून सगळे शेर घुंवताना कोणी पुनी म्हजी बीर मोत पावलो ना मुना लागले आयकबो ना तुका कांयच शिकप ना फाटीं गांवाक वचून विकरे तुजी गोडाची सन्ना मुना लागले आयकबो ना तुका कांयच शिकप ना फाटीं गांवाक वचून विकरे तुजी गोडाची सन्ना मिशोनर पाद्री एकलो म्हजी बीर मोत पावलो न्हेसूंक पांघरूंक जेवण दिव ताणें म्हाका पोसलो शिकाप दिवून संगीत शिकोव म्हाका मिरोन केलो 20 वर्सांचो सांबाळ दिवन फाटीं गांवाक धाडलो गांवांत सदांच पळोवंक हांवें ताना जायत्या लोकांक म्हजी वळख मेळना हांव वळख सांगतना म्हणटात खंय आयलोय बोना बीर मोत ल्हान आसतना विकतालोय न्हय गोडाची सन्ना हांव वळख सांगतना म्हणटात खंय आयलोय बोना बीर मोत ल्हान आसतना विकतालोय न्हय गोडाची सन्ना जायत्यो बायो आमच्यो गांवच्यो हो कडसून उलयता मुंबयकार भुरगो कालतो जावय करयेत म्हणटात थोड्यो चलयो वाड्यांतल्यो वांकड्या दोळ्यांनी सोयतात कमिशन एजंट माली म्हज्या पाटीक लागल्या धोतीक उलोवन काजार हांव जावं सोना दौलत करून दुडू होगडाव सोना मटवान सोरोवान सोना कोणी शिंडल्यार परवाना पूण असल्या वोवळ्यांक वांटोलो हांव गोडाची सन्ना मटवान सोरोवान सोना कोणी शिंडल्यार परवाना पूण असल्या वोवळ्यांक वांटोलो हांव गोडाची सन्ना देव बरें करूं रॉनी तुजें सुबीत गोडाची सन्ना हें पद आमकां रुचलें रॉनी तूं सबार काजार सोबाडांनी गायताय वय आनी संगीत सांजो अशें पुरा ऑलरावंडर तूं वय पूण तुजो ताळो तो कसो मेंटेन करताय तूं कसो तो जुवाळ दवरताय ताळो मेंटेन करचें म्हणल्यार थोडे संगीतकार एक रीत वापरतात वय पूण हांवें म्हज्या डॉक्टरा कडेन वयता आसतना म्हज्या डॉक्टरान इतल्यान सांगलें कोल्ड पिवनचें एवॉयड कर आनी संगीता वेळार तुवें कोल्ड पिवनचें तें कितें म्हळ्यार ताळ्याची क्वॉलिटी इल्ली देंवता तशें जाल्यार तुवें कोल्ड पिवनचें मस्त एवॉयड करचें बरें म्हणलो पूण तशें म्हणून हांवें कोल्ड पिवन वा पियनासतना संगीत सांजांनी वा काजार सोबरांनी गायलां वा गायना म्हणून सांगूना पूण म्हजें एक डॉक्टरान सांगलें सजेशन कितें म्हणल्यार उदक आसा पळय तें तुवें स्टीम करून घेवचें एक 3 पटी तुवें भितर काडून गेल्यार तशेंच 3 पटी तुवें भायर घाली त्या जाल्यार तुज्या पोपसांत असलें खालें पोपसांत खालें तुजें क्रिमी वा कितेंय आसत तर तें भायर वता आनी तुज्या ताळ्याक तितलें कांय बाधक जायना म्हणून आनी येदोळ वऱ्याक हप्त्यांत एक पटी तरी हांव स्टीम काडून घेता पूण बायलेचें म्हाका दुरसण आसता कित्याक म्हळ्यार स्टीम करना तें गॅस खाली जाता म्हाका काल पोपसान म्हणटा पप्स म्हणल्यार जालें तशें हांवें चिंतलें काल गे म्हणून देखून परत तुजे एक सवाल केलें पप्स न्ही पोपसान म्हळ्यार वय पोपसान म्हळ्यार कन्नडांत म्हणटात श्वासकोश वा लंग्स म्हणटात वय
सारकें तुवें इतल्या वर्सांतान साबार पदां म्हळाय पूण तुका खंयसरी प्रशस्ती मेळ्ळ्या गी या तूं प्रशस्ती फाटल्यार वचोंक ना रोनी? हें तुजें एक निजें एक बरें सवाल. प्रशस्तीच्या फाटल्यान हांव वचोंक ना, पूण मालगड्या तशें तरणाट्यां म्हळ्यार ह्या वरेक दिवच्या थोड्या कलाकारांक प्रोत्साहन आमचो कोंकणी लोक दिवनच आसा, तांकां प्रशस्ती दिवन आसा. पूण ती प्रशस्ती दिता आसतना आमी तें हजर आसता. पूण म्हाका एक बेजाराय आसता, हांव ताका फावो जावं ना न्ही म्हणलें बेजाराय म्हज्या मतींत आसता. पूण हांवें उक्त्यान ती सांगूंक जायना आनी हांवें उक्त्यान सांगून ती प्रशस्ती जोडूंक जायना. आनी आजकाल प्रशस्ती मेळची जाल्यार कसलें एप्लिकेशन घाली जें म्हणटात तें सारकें गी वय गी तें? एप्लिकेशन घालचें म्हळ्यार थोडे संघटनांनी तशें तें मांडून हाडलां. कित्याक म्हळ्यार ताका एक समिती म्हूण करतात आनी त्या संगीतकारा भशेन ताणें कितें केलां, कितल्या कोळ्यांनी गायलां, कितें ताणें साधन केलां ह्या विशीं ते सोदून काडटात. मागीर त्या कमिटीन कितें रेकमेंड करतात ताचे उपरांत ताका प्रशस्ती दितात. पूण म्हज्या विशयंत गेलां गी ना गी म्हळ्यार म्हाका हेदूळ कळीत ना. पूण प्रशस्ती म्हाका सोदून येवं ना आनी प्रशस्तीच्या फाटल्यान हांव हेदूळ वचोंक ना. आनी मुखार म्हाका खंय प्रशस्ती दिल्यार हांव खंडीत ती अभिमानान स्विकार करतलो. रोनी, हांगासर रेड मुमेंट्स हांचो सवालांचो सलाद आसा. 10 सवालां आनी एका सवालाक एक जाप मात्र तुजी. तयार आसाय? खंडीत तयार आसा. ओके, पयलें सवाल आसा, संगीतांत तुजो मोगाचो पदा घडणार कोण? अमर विल्फ्याब. तुवें गायिल्ल्या पदां पैकी तुजें मोगाचें पद? हांवें तो बरयल्लें आनी पद बरयता आसतना म्हाका सांगात दिल्लो जोरेगो आसा आनी पद तें जावन आसा मेवेसा. तुजो मोगाचो गावपी आनी गावपीण? कोंकणींत म्हजो मोगाचो गावपी म्हजो क्लासमेट जो आसा रॉनी डिकोना. आनी मोगाची गावपीन आसा म्हज्या साबार संगीतान म्हाका सांगात दिल्ली, तशेंच म्हज्या कोवळ्यांनी तिणें म्हाका सांगात दिला, जी आसा अनिता. रोनी, तुजो मोगाचो हव्यास? क्रिकेट खेळचें, क्रिकेट पळोवचें. मागीर 6 मारचें जावं. खंडीत. पसंदेचें खाण? चिकन सुक्का. चिकन सुका. हो बरें. मोगाचो जागो? केम्मनगुंडी. खालें म्हणटाय? वय. हांवें चिंतलें फादर मुल्लार्स म्हणून. तें पिढी आसता मात आसची. न्ही मस्त बेटी तुजी विजीट जाता थंय. ओके, आसो न्ही. मोगाची वेदी? मोगाची वेदी टावन हॉल. ओके. जिणेंत तुजी मोगाची व्यक्ती? म्हजे मोगाचे पतीन. जिवितांतलें सोपान? थोड्या याजाक भावांक सांगाता कान घेवन तांची कांतारां, तशेंच म्हजीं 2 कांतारां तातूंत पिक्चर करून एक कोवळी काडचें म्हणलें म्हजी एक वर्ती आशा. त्या नंतर एक किशोर कुमार तुवें जवळ म्हाका सांगलें ताच्या नांवान हांवें मागीर इतर संगीतकारां घेवन एक संगीत संस्कृती म्हणलें ती एक वर्ती आशा म्हाका आसा. बरें. निमाणें, रॉनी क्रास्ता म्हळ्यार कोण? रॉनी क्रास्ता म्हळ्यार कोंकणी परजेन जे म्हाका प्रोत्साहन दिला, पाठिंबो दिला, तांचो मोगाचो जावन आसा हांव रॉनी क्रास्ता. खूब बरें. रॉनी, म्हज्या 10 सवालांक तुवें बरी जाप दिल्या. आमच्या सगळ्या दोरेमेफा टिमा तर्फेन, संगतस दायजी TV तर्फेन तुका ही मोगाची काणीक दिता. तुवें मोगान स्विकार करीचें. देव बरें करूं. मुखलें पद आसा भोव सिंतिमेंताळ उतरांनी विणलेलें आनी तें जावन आसा चिंतल्लें सोपान. उतरां आनी ताळो आसा रॉनी क्रास्ता. हें आतां आमी आयकुया. चिंतले सोपान मुझे आज कित्या कशें जाले उपकार करूं गेलो मनशा आज केला रे म्हाका कुंशा
आज कित्याक कशे जाले उपकार करूंक गेलो मनशाक आज केला रे म्हाका कोनशाक चिंतले सोपान मुजे आज कित्याक कशे जाले उपकार करूंक गेलो मनशाक आज केला रे म्हाका कोनशाक चिंतले सोपान मुजे मनशाक तांच्या गरजेक पावतना अनवरां म्हाका कोणे आदार दिल्लो ना जिवितांत मनशाक तांच्या गरजेक पावतना अनवरां म्हाका कोणे आदार दिल्लो ना गरजे खातीर मनीस हात जोडता उपकार करच्याक दुखां गळयता आपलो फायदो संपून जोडून घेता उपरांत त्याच मनशाचेर उपराडता चिंतले सोपान मुजे संसारांत उपकार केल्ल्यांक कांयच मोल ना दूख भोगल्यार ताका बुजयतलो कोणी ना संसारांत उपकार केल्ल्यांक कांयच मोल ना दूख भोगल्यार बुजयतलो कोणी ना जीवन मनशा हे 4 दिसांचे उपकार केल्ल्यांक उपकार करचे गरजेन तांच्या आमी पावचे सुख दुख तांचे वांटून घेवचे चिंतले सोपान मुजे आज कित्याक अशे जाले उपकार करूंक गेलो मनशाक आज केला रे म्हाका कोनशाक चिंतले सोपान मुजे आज कित्याक अशे जाले उपकार करूंक गेलो मनशाक आज केला रे म्हाका कोनशाक आज केला रे म्हाका कोनशाक आज केला रे म्हाका कोनशाक देव बरें करूं रॉनी तुज्या सेंटिमेंटाळ पदाद्वारी आमच्या विक्षकांक तुवें खूश केली रॉनी तुज्या नांवाचे साबार गवपी आसात वय मो वय आनी ते संवसारभरा सकट नांव वाडल्यात वय
पूण तूं लांब स्टोरी खंय हांवें आयकलां कित्याक म्हळ्यार नांव सांगतना सीदा स्टेजीर वचून तुवें प्रायज काडूंक गेल्लो खंय अशें खबर आसा कितें रो न्ही हें हांवें ताका कितें सांगचें म्हाका कळना हं, पूण आमसोरे न्हय हांव हं, ते कॉम्पिटिशन कोंकणी नाटक कॉम्पिटिशन आसलें हं, तातूंत महान कलाकार ते दला पार्टिसिपेट करताले गवपी वय वय आनी तातूंत एक हांवें येदोळ तूं सांगलें त्या कलाविदाचें नांव हांवें उल्लेख केलां हं, जो आसा रॉनी डिकोना हं, एक हांव मनोहर पायस गोल्डीन अशे व्हडले व्हडले कलाकार ते दळा कॉम्पिटिशनाक वताले हं, आनी कॉम्पिटिशन संपलें आनी म्हाका हांवें सिंग केल्ल्यान म्हाका लोकांनी म्हाका सांगलें तुका खंडीत एक प्रायज आसात म्हणून वय. तशें ते फर्स्ट गी सेकंड गी वा थर्ड गी म्हणलें म्हज्या मतीन जातलें पूण एक प्रायज आसतलें म्हणून म्हाका एक चिंताप आसलें हं, तशें नांव एनावन्स करतना रॉनी म्हूण एनावन्स करतना हं. हांव रॉनी म्हणटना म्हज्या ताळेर म्हाका एक बरोवस आसलो म्हाका मेळटलें म्हणून तूं रोनी म्हणटा तूं स्टेज वयर स्टेजीर वचूं ना हांव धांवता म्हणटना हं, तूं न्ही रॉनी डिकोना तुका नेक्स्ट म्हणलें हं. तशें जाल्यार दोगांयक आमकां प्रायज मेळ्ळा रॉनी तुजी फुडलोच कोवळी आसा मेविसा आनी ती सकड लोकांनी पसंद केली वय त्या नंतर कित्याक तूं थंड पडलोय कोवळी काडचें जूड आतांच्या परिस्थिती मस्त कश्टांचें हं, तशें म्हणलें पोदां नात म्हणलें सवाल न्हय हं, पयलींची कोवळी हांवें काडटा आसतना म्हाका मस्तू जाणां कोंकणी मनशांनी म्हाका पाठिंबो दिला प्रोत्साह दिला आनी म्हजी ती कोवळी एका हंताक येवंक तांणी म्हाका बरो सहकार दिला हं. आनी आतांच्या परिस्थितींत कोवळी काडूंक तिके कश्टाची गजाल स्पॉन्सर्स नासल्या शिवाय आमी कोणी कोवळी काडूंक जायना कित्याक म्हळ्यार ती कोवळी विकोन वता आनी ताचो लाभ आमकां मेळटा म्हणलें तें आमी चिंतूंक जायना आजकाल कितें जाता की म्हळ्यार एकलो कोवळी काण घेता आनी एकलो ती ताचे कडची ती कोवळी काडून कॉपी करता पेन ड्रायव्हांनी वा इतर साधनांनी ते घालून ती वापरतात वय. हांगा आमी कोवळी काडली तेंच आसता हं, त्या देखून म्हळ्यार कोवळी काडटा आसतना आमकां जर तर पाठिंबो स्पॉन्सर मेळ्ळो जाल्यार मात आमकां इल्लें काही लाभ मेळात वा तातूंत मुखार वचूंक आमकां एक अवकाश मेळत म्हणून म्हाका बघता वय मुखली कोवळी तुका काडया म्हणून मोनी येता थंयसर वय सांगाता वय सबार संगीतगार आपली आपली व्याप्त चलोवन आसात वय आनी तांचे संगीत तांणी तांचो हव्यास करून घेतला वय तूं हाचे भायर कालें करताय रोनी तूं संगीतांत म्हाका एक वर्तें देणें आसा वय आनी काजर सोबनांनी हांवें तें वापरलां आनी संगीत सजेन हांवें तें सादर केलां वय म्हजी वृत्ती निजायकी हांव SSLC जाल्या उपरांत ITIची तरबेती हांवें केल्ली हं, आनी ती तरबेती करता आसतना हांव टर्नराची तरबेती हांव जोड नासलो हं, आनी ती जोड नासतना एक दीस त्या मिशिनांत हांव काम करनासतना एक चिप म्हज्या दोळ्याक पडलें हं, आनी डॉक्टराशीन गेलो त्या नंतर डॉक्टरान म्हाका सांगलें जर तर तुवें कॅरफुलान ही वृत्ती तुवें केल्यार हं, तुका बरें जातलें पूण आमी ती आमसोरी हं. उडोल सांगलें हांवें वय तशें जाल्यार डॉक्टराच्या सजेशना प्रमाणे हं. त्या वृत्तींत वेचिंगेराक हांवें चिंता आटयलें पूण म्हाका देवान दिलें एक वर्तें देणें आसलें संगीत वय तेन्ना हांवें हातेर जावन खाण गेलें आनी आज म्हणसर म्हज्या हर एका कोंकणी संगीत प्रेमींनी म्हाका बरो सहकार दिला बरो प्रोत्साह दिला मुखलें पद आसा एका चलयेक वर्णन केल्लें आपुरबायेचें पद तें जावन आसा रुपा उतरां आनी ताळो दिला मनीस अँटनी तावरो मुंबय हें पद आतां आमी आयकुया हा 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 हे 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 ला 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 Zoo, 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 zoo. Roo, 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 roo.
संद्रे बारूपा ओठांतल्या गुलोबा रूपा मोळपांतल्या नेकेत्र रूपा काळजाच्या धारबोट्या रूपा पुनवेच्या संद्रे बारूपा रूपा मुझ्या रूपा रूपा मुझ्या रूपा ये रूपा ये रूपा देखता मोगान तुका रूपा चिंता स्वप्नांनी तुका आजा उलो मारतानी देत रूपा गोपान केदना येशी मोजा देखता मोगान तुका रूपा चिंता स्वप्नांनी तुका आजा उलो मारतानी देत रूपा गोपान केदना येशी मोजा ओठांतल्या गुलोबा रूपा मोळपांतल्या नेकेत्र रूपा काळजाच्या धारबोट्या रूपा पुनवेच्या संद्रे बारूपा रूपा मुझ्या रूपा रूपा मुझ्या रूपा ये रूपा ये रूपा मोळपार देखल्यारी असाय रूपा तुझेच एकलेच दिसताय म्हाका तुझे विणे कोणूच नाका काळीज रक्ता मोगा रूपा मोळपार देखल्यारी असाय रूपा तुझेच एकलेच दिसताय म्हाका तुझे विणे कोणूच नाका काळीज रक्ता मोगा रूपा ओठांतल्या गुलोबा रूपा मोळपांतल्या नेकेत्र रूपा काळजाच्या धारबोट्या रूपा पुनवेच्या संद्रे बारूपा ओठांतल्या गुलोबा रूपा मोळपांतल्या नेकेत्र रूपा काळजाच्या धारबोट्या रूपा पुनवेच्या संद्रे बारूपा रूपा मुझ्या रूपा रूपा मुझ्या रूपा ये रूपा ये रूपा ये रूपा देव बरें करूं रॉनी तुजें सुबीत रुपा पोदू आमकां सगळ्यांकी दादोशी करूंक शकलें फुडल्या जिवितांत तुजी कसली योजना तुवें मांडून हाडलाय संगीतांत जावं या तुज्या जिवितांत जावं कोंकणींतल्या सगळ कलाकारांक जावं दी ते तरणे जावं दी ते पोरणे तांकां एक एकल्या सांगाता घालून एक संगीत सांज आयोजन करचें म्हणली म्हजी आशा आसा जावं दी ती सुफळ जावन दी म्हणून आमी आशेतां आनी निमाणें सवाल आसा आज सबार जण संगीतकार लोक तुजे अभिमानी आसात खंडीत आनी ह्या सगळ्यांक कितें म्हणूंक तो आशेताय तांणी दिल्ल्या प्रोत्साहक हांव मस्तू ऋणी आसा जर तर देवाचे आशिर्वाद आनी म्हज्या कोंकणी परजेचो जर तर प्रोत्साह वा पाठिंबो म्हाका नातलो जाल्यार हांव खंडीत ह्या
उंचले अंता घेवन पावतो ना आनी तुवें सांगले प्रमाणे किशोर कुंबळे नांव म्हाका खंडीत मेळटें ना म्हज्या कोंकणी परजेचो जे म्हजे हांवें कवळी काडल्या म्हज्या संगीत संजांनी म्हाका मस्त पाठिंबो दिला म्हज्या फ्रेंड्सांनी म्हज्या कुटुंबाच्यांनी आनी इतर म्हज्या स्पॉन्सर्सांनी तांचे ऋण हांवें केन्नाय फारीक करूंक म्हजे न्ही जावचें ना तांचो मोगूत म्हाका पाठिंबो. रॉनी मस्त देव बरें करून तुका तुजो वेळ घेवन आनी आज आमच्या ह्या कोंकणी लोकांक तुज्या पदाद्वारी आनी तुजी वळख दिवन तुवें दादोशी केलाय. आमच्या सगळ्या दोरेमिफा टिमा तर्फेन संगत दायजी वर्ल्ड TV 24/7 तर्फेन तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुका तुज्या फुडल्या जिवितांत सगळें तुजें जिवीत बरें जावं दी भांगराळें जावं दी म्हणून आशेता आनी बरें मागता. देव बरें करूं रॉनी. देव बरें करूं. एक्सरसायज दिल्ले म्हळें न्ही तुवें काले करूंक दिले पळय ते रुखाची चारां खांदयो न्हू वयर अशें धरन आतांत वय ते म्हणलें एक आलापन करूंक आसा. येरला कॉल बत्तनाड शूटिंग उरल्यार म्हणटा रॉनी आनी ब्रमस्तू तुमकां मोगाचें नांव हांवें आसा आनी तुमी भोव नांव वाडती म्हणटा तितलें मात म्हणचे थोड्या लोकांक कळटा काले म्हणटा. देव बरें करूं जूड नुरुना. दायजी TV वीक्षणकर्च्या सर म्हज्या मोगाच्या कोंकणी परजेक रॉनी क्रास्ताचो मोगाचो तशेंच हलतो प्रणाम. खुशेची हॉबी कुशाची हॉबी म्हणल्यार केम्मन गुंडी. अजाप म्हाका हांवें चिंतलें Confusion. तोय नता खेट म्हज्या 10 सवालांक तुवें बरी जवाब दिले. फक्त कशें केंद्र हांकां ऐन येयले कांड ನಾನು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಒಣಸುಂಡ ಒಂದು ಪುರ ವನಸ್ಪುರ ಉಂಡದ ಗೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತ ಒಣಸುಂಡಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸುರು ಮಲ್ತೆ ಟೇಕ್